नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. 2027 वर्साच्या वेंचणुकेत 30 जागा मेळोवपा खातीर चला उठा तयार जायात असो जीवन मंत्र दिलो कार्यकर्त्यांक. जाल्यार पक्षा खातीर काम करनाशिल्ल्या पदाधिकाऱ्यांनी दिवचो पदाचो राजीनामो, दामूची शिटकावणी. नीट परीक्षा सुरळीत जावपा खातीर प्रशासन सज्ज. गोंयांत 12 केंद्राचेर जातली नीट परीक्षा, मुख्यमंत्र्याची माहिती. भाजपाच्या तिकेटी खातीर उमेदवारांची फिल्डिंग सुरू. फोंड्या तिकेटाचेर चल्ल्या राजकीय चर्चा. कुडचड्यार रोहन देसाईची इत्सा स्पश्ट. बाबू 100% रावतलोच, ओडू नाका एकामेकाचे पाय, दामून दिली थेट शिटकावणी. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा विद्यार्थी आनी शिक्षकांची हजेरी सक्ती घेवची फाटी. हे वैयक्तीक हक्काचे जातले उल्लंघन, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचो आरोप. वाळपय नळाच्या उदका उपरांत आता गटाराच्या लादयेचेर सापडलो नूडल्स सारको जीव. परतून जावपी घडणुकाक लागून थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. आनी गोंयांत नो डेव्हलपमेंट झोनाच्या प्रश्नाक लागून गोंयांत तापला राजकारण. गोंयकारांक घर बांदपाक मेळचें म्हूण कलम 39 केला सुरू. मात फायदो जाता अभिनेत्याच्या कंपन्यांक, अमित पाटकराचो आरोप. आता खबरो विस्तारान. नीट परीक्षा 21 जूनाक जावपाची आसा. त्या खातीर गोंयांत 12 केंद्राचेर ही परीक्षा जातली. दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांनी वेवस्थेचेर नदर दवरल्या. परीक्षा योग्य रितीन जातली हाची खात्री आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मुख्य सचिवान दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरल्या. दर एका परीक्षा केंद्राचेर गरजेची खबरदारी घेवन कडक वेवस्थेच्या देखरेखी खाला आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. एक्झाम जी गोंयांत जाता पळय जवळपास 12 सेंटरांचेर ते CSन ऑलरेडी मिटींग घेतला. दोनूय कलेक्टर मॉनिटर करता आनी प्रत्येक सेंटराची जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय म्हणजे हेल्थ पासून ती इलेक्ट्रिसिटी, फायर सर्विसीस, सेक्युरिटी, पुलीस हे सगळ्या सेंटरांचेर रेकॉर्ड केल्ले आसा. चीफ सेक्रेटरी इन्स्ट्रक्शन बी केल्ली तेंच्यांनी मॉनिटर केला. कंप्लिटली मिटींगूय घेतला त्या खातीर आनी क्लोजली मॉनिटर करता. पणजेच्या हॉटेल फिदलगोत भाजपाची राज्य कार्यकारिणीची बसका जाली. 2027 वर्साच्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेत 30 जागा मेळोवपा खातीर कार्यकर्त्यांक चला उठा तयार जायात हो भाजपाचो जीवन मंत्र दिल्ल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. एकठांय येवन 30 जागा जिखपाचो सल्लो बसकेत दिलो. तशेंच पक्षाची जापसालदारकी स्विकारून लेगीत काम करनाशिल्ल्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या पदावयल्यान राजीनामो दिवन हेर कार्यकर्त्यांक संद दिवची अशें गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान स्पष्ट शिटकावणी दिल्या. अध्यक्षीय भाशणान आमी मंत्र दिला की 27 आमी 30 जिखपा खातीर आमचे भितरले सगळ्यांनी एकजुटीन काम करपाक जाय. प्रत्येक पदाधिकारी त्याच बरोबर स्टेट एक्झिक्युटिव्हचो सदस्य आसूं किंवा मंडळाचो सदस्य आसूं किंवा तो भुताचो सदस्य आसूं तांचे खातीर ही जबाबदारी आनी काम कितें करपाचें त्याही पेक्षा ह्या संघटनांच्या भितरलो अनुभव आशिल्ल्या प्रत्येकानी कामाक झोपून दितना प्रवास करपाक जाय. केंद्रान दिल्ले आमकां ज्यो योजना आसात, अभियानां आसात, ती अभियानां आमकां सगळे स्तरा पर्यंत पावोवपाक जाय. आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते शुन्यांतल्यान आमी हांगा पर्यंत पावल्या, संघर्शान पावल्या. ही पार्टी पळय तांच्यांनी पळय वयर काडल्या, तांच्यांनी संघर्श केला. गोंयांत ही पार्टी पळय जी वयर आयल्या ती सुद्दां माननीय आमचे सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आसतले, श्रीपादजी नायक आसतले, आर्लेकर आसतले, सतीश धोण आसतलो, दत्ता कुलकर आसतलो, खूब त्रास काडले. ज्या वेळाचेर दारान सुद्दां कोण उबे करून घेनाशिल्ले अशें सुद्दां मतदारसंघान सुद्दां पर्कुलेट करप सगळें आनी अशें करून करून येदी व्हडली जाल्ली आसा. ही पार्टी अशी सहजासहजी कोण तरी आयले आनी ती पदां घेतली आनी रावले आनी कामूच करना, सांगलें आयकना. तांकां खंय तरी थोड्यांक दिसता आपूण मे बी सेलिब्रिटी ऑर VIP असले कल्चर पार्टीन ना. हांगा पार्टीन A पासून Z पर्यंत सगळे कार्यकर्ते. सो त्या कार्यकर्त्यांक परत एकदां जागोवपाक जाय. त्या खातीर तांकां जागयला की बाबा पदां घेवन पळय रावपाचे ते दीस ना. म्हणजे तुमकां त्या पदाच्या हातून भितर सदस्य सुद्दां जाला, मेंबर सुद्दां जाला, तुजें दायित्व आसता.
तुम्ही करा तुम्ही. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा आयतारा विद्यार्थी आणि शिक्षकांची हजेरी सक्तीची करपी शिक्षण संचालनालयान काडिल्ल्या परिपत्राचेर गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी खर आक्षेप घेतला. हे सारकिल्ले आदेश खाजगी सुटयेचे, कुटुंबाच्या वेळाचे आणि धार्मिक हक्काचे उल्लंघन करतात असो आरोप तांणी केला. मजगती ह्या आदेशाक हरकत घेत आंतरराष्ट्रीय योग दिसा आयतारा मनोवचे परस हेर खंयच्या दिसा घेवचो तशेंच खंयचोच निर्णय कोणाचेर लादचो न्हय अशी मागणी दक्षिण गोंयच्या कॅथलीक असोसिएशनान शिक्षण खात्याकडे केल्या. Would like to request the Director of Education, Mr. Jingre, to reconsider his decision and the circular issued by him for celebration of Yoga Day tomorrow in all the various schools. It is unfair for the teachers, not just the Catholic teachers, but the teaching community and the students community also, including the staff of all the schools in Goa, that they should be asked to commemorate or celebrate the Yoga Day on a Sunday. Nothing will fail if the same day is celebrated on any other day. There is no rule as such to say that the Yoga Day should be celebrated only on the International Yoga Day or yoga should be celebrated. Because yoga as an issue is related to health, and health is a everyday issue for all of us. But a Sunday is a day when our teaching community, our students and the staff get one day rest from their daily routines, and that should be promoted. Yoga, the education department can celebrate on any other weekday, on a working day, when the teachers, students are always in the school. Why should they be invited to come at 6 o'clock in the morning, undergoing all the pain and trouble? And I am surprised that even the special schools are also included in this circular. So this is nonsense that has been created by the department, and I request once again that the Director of Education, Mr. Jingde, reconsider this decision, shift the celebration to any other weekday when all the teachers would be there, and there is no requirement that they should come on a Sunday. Let them rest, let them have rest itself is a healthy issue that is required for the body, and why should that be disturbed? So I request that he reconsider the decision and let him withdraw this statement immediately. योगाचो सर्क्युलर जो काढला मॅन्डेटरी करपाक भुरग्यांक शहरांचेर येवपाक टिचरींग शहरांचेर येवपाक आनी योगा डे सेलिब्रेट करपाक हो इमिडिएटली विथड्रॉ करचो. कारण कितें बाबा फाल्यां आयतार क्रिस्तांव लोकांक फाल्यां लोकांक मिसाक वचपाक जाय, फाल्यां सेंट जॉन दी बॅप्टिस्टाचें फेस्त लोकांक फेस्टूय सेलिब्रेट करपाक जाय. बाबा तुमकां तर योगा डे करूंक जाय, योगा डे करात, पूण मॅन्डेटरी करनाकात. कोणाक येवपाक जाय तो येवन आपल्याला सेलिब्रेट करतलो. पळय कशें आसा की योगा डे म्हणजे बेजिकली आमचे भारताचो योगा हे भारतान आमचे सुरवात जाल्ली आनी भारतांतल्यान हे खुबशा राष्ट्रांनी पाविल्ले आसा योगा. आनी योगा हे प्रत्येक मनशान प्रत्येक भारतीयान हे करचेच. पूण तातूंत भितर कशें आसा की योगा डे हो लोकांक प्रोत्साहन दियात करपाक लागून आनी तांकां जाय तेन्ना डेली करपाक प्रोत्साहन दियात. सरकारा कडल्यान तो फोर्सिबली जे पळय योगा डे करपाक लायता म्हणजे सकाळी 6 उठ मागीर वच ते बस. प्रायमरी स्टुडंट्स जे आसा तांकां सर्कुलरान अशें मेन्शन केलें प्रायमरी हाय स्कूल आनी हायर सेकंडरी तितून स्पेशल स्कूल्स पसून मेन्शन केल्लें आसा. सो हांव कितें म्हणटा योगा डे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट पूण असो फोर्स कित्याक करता आयडियोलॉजी कॅन नॉट बी फोर्स्ड इन अ डेमोक्रेटीक सेटअप. तशेंच हो आयतार आसा. आयतार म्हणजे लोकांक एकूच दीस मेळटा रेस्ट घेवपाक. एवरी ह्युमन रिक्वायर्स रेस्ट. सो म्हाका दिसता हे फोर्सफूल जी आयडियोलॉजी जी लोकांचे थोपतात ते बंद करचे सरकारान. आनी हातूंत भितर खुबशे आमचे क्रिस्तांव वांगडी जे आसतात, क्रिस्तांव लोक आसतात, तांचे सकाळी मीस आसता, तांकां आयतारा एकूच दीस मेळटा मिसाक वचपाक आनी धार्मीक तेंचें कार्य आसता तें करपाक. तातूंत भितर तांकां कसली बाधा जावपाक जायना. हितून भितर दीस गव्हर्मेंट शूड बी फॉर द सिटिझन्स ऑफ द कंट्री अँड शुडंट बी क्रिएट अ हिंड्रन्स in the name of certain events that they are organizing.
वाळपय वाठारात नळाच्या उदका उपरांत आता गटराच्या लादयेचेर आशिल्ल्या उदकांत नूडल्स सारको जीव सापडला. परतून परतून सापडपी ह्या जिवाक लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. फाटले 1.5 म्हयन्या भितरलो हो चवथो प्रकार. ह्या दुर्मीळ जिवाचो उगम खंयच्या जालो हाची सखोल चवकशी करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटले सुमार 1.5 म्हयन्याच्यान वाळपय नगरपालिका वाठारात नूडल्स सारको जीव सापडटा. पयले खेपे वाळपय वाठारात हो दुर्मीळ जीव सापडलो. दुसरे खेपे वाळपयच्या झरमे वाठारात, जाल्यार 2 दीस पयलीं परतून वाळपय वाठारात सापडलो. आनी आतां चवथे खेपे वाळपय वाठारात गटराच्या लादयेचेर आशिल्ल्या उदकांत हो नूडल्स सारको जीव सापडलो. परतून परतून सापडपी ह्या जिवाक लागून नागरिकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. वाळपय तालुक्यांत 60% वाठारात दाबोज उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान पिवपाच्या उदकाची पुरवण जाता. ह्या प्रकल्पांतल्यान उदका पायपलायनीच्या माध्यमांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. परत परत सापडपी ह्या जिवाक लागून उदकाची पुरवण करपी पायपलायनीच्या सुरक्षे विशीं तशेंच देखरेखी विशीं आतां गंभीर प्रस्न उपरासल्यात. आमकां खबर आसतली की वाळपेन खुबश्या भागान जी कीड आसा ही मेळपाक लागलेली आसा. आमी पळोवंक शकता की हांगासर सुद्दां एक कीड आसा. ही आयज वाळपे हांगातल्या एका गटाराच्या जी फातर आसा थंय मेळिल्ली आसा. आमकां खबर आसतली की वाळपेत गेल्या म्हयन्यान पयलीं वॉर्ड नंबर 9 हे वाळपे म्युन्सिपालिटी एरियान मेळिल्ली. तेजे मागीर झरमे सत्तरी हांगासर मेळ्ळी. आनी 2 दीस पयलींच वाळपे वॉर्ड नंबर 8 जे म्युन्सिपालिटी बिल्डींग आसा हेज्या समोरच एक घर आहा त्या घरान मेळिल्ली. आनी ही सगळी मेळिल्ली ती नळाच्या उदकान मेळिल्ली. मात आयज जी कीड मेळिल्ली आसा ही एका गटाराच्या जी फातर आसा फातरेच्या वयर जे जागो आसा थंय उदक आसलेल्यार ते उदकान ती मेळिल्ली आसा. एका दुकानाच्या समोर ही मेळिल्ली आसा आनी त्या दुकानवाल्याचे नजर थंय गेली आनी तेणी आमकां हांगासर कळीत केलेलें आसा. आमकां खबर आसतली की ही कीड आसा एका हेज्या अजुनूय रिसर्च जाल्लो ना आनी कीड कसली आहा खंयच्यान आयले कशी ती तयार जाता हेजी अजुनूय लोकांक म्हणजे अधिकारीन सरकारान अजुनूय लोकांक म्हायतीच दिलेली ना. ताका लागून लोकांच्या मनान एक चिंता निर्माण जालेली आसा. सद्या पावसाचे जून म्हयनो सोंपत आयलो पूण अजुनूय पावस पडना. पावस पडच्या पयलींच अशा प्रकारची कीड मेळपाक लागल्या कारणान एक चिंतेचे भाग आसा. आनी सरकारान हाजेर बेगींतल्या बेगीन हेजी चवकशी करून हे कशें येता हे पळोवपाची गरज आसा. वाळपेत खुबश्या भागात उदकाची लिकेजीस अजुनूय आसा आनी मोठ्या प्रमाणात उदक आसा हे वेस्ट जाता. ही गटारान तयार जाता काय उदकान तयार जाता कशी येता हेजेर सविस्तर हेजेर रिसर्च जावपाची खरीच गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. गोंयांत सध्या मेगा प्रकल्पाक लोकांचो नेटान विरोध चल्ला. आता साळगांवा लेगीत मेगा प्रोजेक्ट आयिल्ल्यान थळाव्यांनी खर विरोध केला. बेरो आल्टो परिसरात प्रस्तावित 24 फ्लॅट आणि स्विमींग पूल आशिल्ले मेगा प्रकल्प आयिल्ल्यान थळाव्यांच्यो तकल्यो तापपाक लागला. हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो ना जाल्यार खर धरणे आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. पळयात. पंचायती आमी विचारले दुसरे मिटींग आमी विचारले पंचायतीक लायक द आमने आटिया घातली आमी आनी विचारले लायक द तुमचे पंचायतीचे मिटींगेक तो फायल पास जाली एजंडान घालिल्ली जाल्या पास करपाक. ते एजंडान ती फायल नासली घालूंक. ती पास एजंडान येवंकूच नासली एजंडान. ती मिनिट्स कॉपी आमच्या लागीं हा तेंची घेतलेली आमी तिचे कांय येवंक ना. म्हणल्यार ही सगळे बुलडोज करून ही आतां ते प्रोजेक्ट थिंगा हाडटा. म्हणल्यार प्रोजेक्ट एक्चुअली इलिगल प्रोजेक्ट. आमकां दिसता हो प्रोजेक्ट इलिगल प्रोजेक्ट. Let the people wake up, because this government and this system is not going to listen to the people. They will sell our land, they will sell Saligaon, and they will sell our futures. So we have to stand together, and today so many have come. I'm thankful to them, and this is a sign that we oppose such illegal approvals and such illegal projects. 5 मेंबराक जाय देखून तांच्यांनी ह्यो पंचायतीन हो प्लॅन पास केला आनी लोकांक गमयना आसतना हो थिंगा प्लॅन घातला. जेन्ना पळय लोकांक कळलें तेन्ना आमी मिटींग घेतली आनी कंप्लेनां केली. आमी पयले कंप्लेनाचेर सायट इन्स्पेक्शन मागली. सायट इन्स्पेक्शनाचेर आमी पयलो पॉयंट म्हणटा पळय तो रस्तो मेजलो. ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर हो मेगा प्रोजेक्टाक मिनिमम म्हणटा तो 6 मिटर्स रस्तो जावं जाल्यार थिंगा 4.5 मिटरूच आहा. ह्या पॉयंटाचेर आमी सगळ्यांक कंप्लेनां घातली. अजून पासून एकली ऑथॉरिटी एक्शन घेयना. 3-4 वाड्यांक इट इज अ डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया and this mega project cannot come in this area. कित्याक लागून सांगता उदकाचो प्रॉब्लम, लायटीचो प्रॉब्लम, गार्बेज प्रॉब्लम आनी पावस येयलो म्हणटा स्वेजूय सोडटा तोय प्रॉब्लम. ह्या प्रॉब्लम कोण सॉल्व करतलो? लोकांनी कितें करपाचें? घरा फुडल्यानूच आसा. यू कॅन से 50 मिटर्स डिस्टन्साचेर हो प्रोजेक्टा वयर सगळ्यांनी सांगलां तें तुमी आयकलां. म्हजो एकूच मुद्दो आहा
TCPन तांकां सेटबॅकाचो इश्यू सॉर्ट करून दिवंक ना. तूं पळोवंक वचशी जाल्यार थिंगासर तांचो पळय तो स्विमींग पूल येयला, ताची कुशीक तांच्यांनी पारीत घातल्या. ती पारेतीत तान उबो रावशी जाल्यार हॉप स्कीप एंड जम्प शेजाऱ्यांक घेत भितर सरोंक जाता, शेजाऱ्याच्या घराचेर वयर चडोंक जाता. इतले डिस्टन्सान तांच्यांनी तो प्रोजेक्ट उबो केला. हांव एक म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता. हांव म्हज्याच प्रॉपर्टीन एक धाकटुलेशें शॉप बांदूंक सोदतालो. म्हाका TCP येवन म्हणूंक लागलो तुवें 3 मिटर सेटबॅक सोडपाकूच जाय. जाल्यार म्हाका आतां TCPक विचारपाक जाय, हो प्रोजेक्ट येता तो 1.5 मिटर न्ही 1 मिटर पर्यंत थिंगासर सेटबॅक ना जाल्यार हो प्रोजेक्ट पास जालो कसो? कोण तेन्ना भोंवन आयले, मजा मारली, प्रोजेक्ट केलो तो ते सुशेगाद आसा, भोगतात गांवचो लोक. आनी ही गार्बेज व्हरपाची आतां कोण करतलो? आमची गार्बेज कितले फावट सकाळी 8 गाडी येतली म्हणटा, दनपारची 3 जायसर गार्बेज व्हरना. एक दीस गार्बेज व्हरनात, फूल दीस गार्बेज व्हरना. इतले 24 फ्लॅटाची एक्स्ट्रा गार्बेज खंय वतली? सेटबॅक ना म्हणटा, दिस इज व्हेरी व्हेरी रॉंग, इलिगल. 4.5 मिटर रस्तो पयर जानेवारीच्या ह्या वर्सा जानेवारीन आसगांवां एक गव्हर्मेंटान मिरसे कोर्टान हें दिलां, डिसिजन दिलां की वेर देर इज नो 6 मिटर्स रोड हो तुजो प्रोजेक्ट इलिगल म्हणून. दॅट हॅज टू बी फॉलोड हियर. जर पंचायत हांगा कोणाक दिता जाल्यार इट शूड बी विड्रॉन. आतां तुमी जर पळयल्यात जाल्यार चिंबेल, मिराबाग, सावर्ड्या, कारापूर, सारवणा हे सगळे प्रोजेक्टाचे प्रॉब्लेम खंयसून सुरू जाला? हो रूट कॉज हांगा आसा, पंचायती इज द रूट कॉज. सो ह्या पंचायतीकूच पयलीं तुम्ही विचारूंक जाय की बाबा हे तुम्ही फाटीक घेना जाल्यार पंचायतीच्या तुमच्या मेंबराक कितें तें तुम्ही विचारून काबार करूंक जाय. हे प्रत्येक गांवांत सुरू जावपाक जाय. हे चड जालां. इनफ इज इनफ. मेजर प्रोजेक्ट नाका म्हणजे मेजर प्रोजेक्ट ती फायल आमकां आयली न्हू, पण आमी तें परमिशन दिलां. आमकां ती कितें रेडी जावन येता खंयसून TCP जावन आमी रेडी करिना, आमी टॅक्निकल न्हू, खंयसून येता फायल. आमी कितें केलां, TCP लेटर केलें येवन सायड इन्स्पेक्शन करून इन्स्पेक्शन करया म्हणून. ताचेर गम केलें, सायड बॅग आहा ना कितें काय रोड कितें आहा सगळें गम केलें. त्या पिरियडान आमी फुडलें डिसिजन घेतलें. ते पयलीं आमकां हेचें पळोवंक जाय TCPचें, तें टॅक्निकल ना, आमी टॅक्निकल न्हू, थंयसून फायल रेडी जावन येता. ते आधी फायल रेडी आहा म्हणून आमी ताका दिलां. पूण आमी ताका लेटर केलें ते सायड इन्स्पेक्शनाक घेतलें आनी तेन्ना मागीर त्याचो कितें रिप्लाय येता तो आमी रिटर्न घेतलें आनी फुडलें डिसिजन घेतलें. प्रशासकीय कळावाची गंभीरतायेन दखल घेवन उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आक्षे पंचायतीच्या सचिवाक धारेर धरलो. एका कागाळीचेर कारवाय करपाक 7 म्हयने कळाव केल्ल्यान संबंधीत सचिवाची चौकशी करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान पंचायत संचालनालयाक दिला. एलारा रोझेरिया डिसोजान 27 डिसेंबर 2025 दिसा गोंय पंचायत राज कायद्याच्या कलम 66 खाला आक्षी ग्रामपंचायती कडेन कागाळ केल्ली. गोवा वेला हांगा सर्वेक्षण क्रमांक 65/1 चेर बेकायदेशीर बांदकाम केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्याची कागाळ केल्ली. हे कागाळी उपरांत सरपंचान 29 ऑक्टोबर 2025 दिसा काम बंद करपाचो आदेश जारी केल्लो. पूण पंचायत सचिवान नेमान प्रमाण तपासणी करपाची 7 म्हयने फुडें धुकल्ली. ताका लागून ही कारवाय जाल्या. म्हापसा बाजारात घडिल्ल्या कथीत घडणुकेचो निषेध करपा खातीर व्हडा प्रमाणात तरणाटे, संबंधीत कुटुंब आनी थळाव्या लोकांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर जमले. या प्रकरणात संबंधीत सगळ्या आड कागाळ दाखल करून खर कारवाय करची अशी मागणी केल्या. तशेंच पुलिसांनी या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची आनी कायद्या प्रमाण कारवाय करची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या. आमचो एकूच डिमांड आहा, जे कोण आनीक 2 जाण आसले म्हणटा तांकां बेगीतल्या बेगीन धरून तांकां अरेस्ट करचो आनी तांकां योग्य जागो कितें आहा तो दाखोवचो. कित्याक आतां जे हें घडलां तशें आनीक कोणाचें घडूंक नजो. कित्याक आतां ते बायलांक पासून अशें सेफ ना बाजारांत वचपाक, तर चेडवांक कितें सेफ आसतलें. सो त्या खातीर कडक कारवाई करपाची तेजेर ही मागणी आसा आमची आनी ही FIR रजिस्टर करची. आयज जी म्हापसा मार्केटान घटना घडली खूब दुख्ख दिसता. तुम्ही खंयसूनय गोंयच्यान म्हापसा मार्केट हे फामाद मार्केट आसा, बरें मार्केट म्हणून आसा. ते म्हापसा मार्केटान सगळें एकाच जाग्यार मेळटा. पूण ते आयज मार्केटान तुमी गेल्या उपरांत कळटा आमचे गोंयकार कोण दिसना थंयसर, आमचे लोकल्स कोण दिसना. फूल मार्केट कोणी भरला
ते भायल्यांनी भरलेले आसा. तेंचे ID प्रूफ ना, तांकां कांयच तेंचे प्रूफ ना, अशें भरलेले आनी ते बिंदास दादागिरी करता. तुमी आयज एकदम म्हापशा वचा, एक पोशाक म्हणून शॉप आसा, त्या पोशाकाच्या भायर रस्त्यार एक शॉप घातलेलें आसा ओपनली, आनी तांकां आजून मेरेन कोण विसरना. पूण आमचो जर लोकल आनी गोंयकार जर बसलो न्हू, विदीन हाफ एन अवर तो गायब जाता, ताका काडून उडयता. अशी सद्या स्थिती आसा. मागीर कित्याक चल्ला हे? कोणाचो हात आहा तेजेर? आमचे ते आयज बायलां बाजारांत जी सुरक्षीत ना. एक बायलेचे दिसा धवळ्या जर एक तो आमचो वेंडर मारूं शकता, तेजी नाक फोडूं शकता, आनी एक बुरशे एका बायलेक गाळी घालूं शकता, जाल्यार हें आमच्या प्रकरण जें आसा आमच्या हाती भायर गेल्लें आसा. दनपार हांव गेलें पगारा कडेन न्हू, म्हाका न्हिदपाक जायना जाल्यार केन्ना खूब तकलीफ पडपाक लागली. आनी चेड्यान चेडूं येयलें, म्हाज्या चेडवान सांगलें हॉस्पिटलांत चल म्हणून परत. हॉस्पिटलांत येयलें तेन्ना म्हाका GMCन तेंच्यांनी रिफर केलें. GMCसून म्हाका दिसलें कितें म्हाजी तेणी जी उतरां म्हाका मारलेली पळय न्हू, म्हाका मारल्यार दुसऱ्याक कोणाक मारूंक दवरना म्हणून परत हांव पुलीस स्टेशनार गेलें आनी हांवें म्हाजो रिसर्च स्टेटमेंट दिला. आनी हांव कितें म्हणटा, म्हाजो आतां डिमांड कितें आसा की म्हाज्या कडेन जाला तशें आनी कोणा कडेन जावपाक जायना. कित्याक हे हांकां भंय ना, भंय नासतना ते डायरेक्ट पब्लिकली कोणाक कितें उलयता. पण आमकां बायलांक ती लज दिसता, दादल्यांक लज दिसना, आमकां बायलांक लज दिसता. तेन्ना म्हाका हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता, CMा कडेन सुद्दां मागता, मातशें तेंच्यांनी न्हू लक्ष घालचें. आनी ते कोण पळय भायल्या कोण आहा न्हू आनी कशें उतरां उलयता तेंकां मात तरी कितें तरी हें जावपाक जाय, खास्त भोवंक जाय. पर्रा ग्रामपंचायतीच्या पार्किंग कंत्राटा संबंधी वाद निर्माण झाला. अर्थ खात्याच्या निविदा नेमाचे उल्लंघन करून या पार्किंग कंत्राटा खातीर थेट निविदा प्रक्रिया जारी केल्या. ताची मोल 8.4 लाख आशिल्ल्याचो असो आरोप केला. या प्रकरणात कांदोळेच्या ग्लेन फर्नांडीस आणि डेरिक कॉन्साल्विसान पंचायत, अर्थ, लेखा, भौशीक व्यवहार खात्यात औपचारिक कागदपत्र दाखल करून कर आणि शुल्क भरपाची मागणी केला. राज्यातल्या बंदखण व्यवस्थेत व्हड बदल घडोवन हाडपाचे दिकेन उच्च न्यायालयान महत्वाचे पाऊल उबारला. कैद्यांचो पुनर्वसन वाडोवपाच्या यत्नात आनी राज्यभरात ओपन करेक्शनल इन्स्टिट्यूट वा ओपन जेल संकल्पना चालीक लावपाच्या यत्नात गती मेळ्ळ्या. हे खातीर 7 वांगड्यांची तज्ञ समिती राजस्थानात नामनेच्या ओपन जेलीचो अभ्यास करतली आनी ताची कार्यकारी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, व्यावसायिक प्रशिक्षण आनी पुनर्वसन मॉडेल समजून घेतली. तेच बरोबर सध्याच्या बंदखणीच्या नेमात गरजेच्यो दुरुस्त्यो सुचपाकूय वेगळी कायदेशीर समिती स्थापन केल्या. काकोड्या करमलीवाडो वाठारांतल्या सैमीक उदका स्त्रोतांत प्रदूषित उदक सोडिल्ल्यान या उदकांतली नुस्तीं मरपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो. ही बातमी गोमंतक टीव्हीचेर प्रसारीत जाल्या उपरांत रातच्या वेळार काकोडा प्रक्रिया प्रकल्पाचे अधिकारी चोरयांनी व्हाळाचें उदक नितळ करतना तांकां थळाव्यांनी रंगे हात धरले. हे काम करतना तांकां आडोवन हे विशीं जाप विचारली. मजगतीं ह्या उदकाचे सॅम्पल सध्या तपासणे खातीर धाडून दिल्ल्याचें कळटा. कितें करता तुमी? हें उदक खंय खबर तुका? हें नंदा लेखा वयता मरे उदक बंद कर पळय काम. कितें चल्लां रे तुमगेलें हांगा राज्यान? बाबा फास्ट चल्ला? हय बंद कर रे बोलो तो बंद कर कपड़ा लगा और हांगा कर मेरे बोल. पूरी भर के मच्छी इधर से मरा हुआ लेके गया. बच्चा लोग, स्कूल का बच्चा लोग वो मच्छी मिला करके घर पे लेके गया. अभी वो खाया भी हमको पता नहीं. कल बच्चा लोग इधर का बीमार पड़ा तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसको एमोनिया का बास आ रहा है मरे. किसको बोलता है तुम बास नहीं आ रहा है करके? किसको बोलता है? पंपारा हांव नासलेलो पूण तुमी तो व्हिडिओ मिडियान घातलो, तो व्हिडिओ पळयलो. मागीर हांवें उदक पुष्कळ आसलें हांगा. पुष्कळा फोन केलो, कितें जालें काय म्हणून. पुष्कळ म्हणपाक नुस्तीं बिस्ती उबल्या मोरोन आनी नुस्तीं ऑलमोस्ट 2 साक नुस्तीं. आतां हांव कुडचड्यार आसलेलो. कुडचड्यार कोण तरी म्हणपाक लागलो हांगा मशीन चलता म्हणून. ह्या लोकलांनी म्हाका फोन केलो. हांगा पळोवपाक आयल्यार हे व्हडलें हेंच्यांनी वॉल्वो मशीन हाडलां आनी तें उदक सोडून दिता ते.
आनी तें उदक सोडून दिता तें वता खंय साम नंदा लेक आमगे पायका देवळा कडल्या व्हडले मळार थंयच्यान नंदा लेका टच जाता तें आनी नंदा लेक म्हणटा ते आमगेले हेजे वेटलँड डिक्लेअर केला हे ते आमगेले कितें हय म्हणटरी हितू भितर नंदा लेका उदक वता आनी जर तूं उदका जर वयर जर खंयचे कलवटाचेर जर रावलो उदका वास वयर येता आनी साम एमोनियाचो आनी तुगेलो हेजो कसलो मिथेन म्हणटा गॅसा सामको सल्फरा वास मारता एसिडा वास मारता उदका आतां उदका पांय घातले पळय म्हाका पांय खरपोवपा लागले पांय आख्खे खरजता म्हागेले आनी रातची हे काम चालू दवरता रातची चोरयेन हांकां कित्याक काम चालू करपा हे आनी ते सांगता पळय हेजे ह्या प्लांटा उदक हितून भितर सोडना म्हणून तुमगेल्या व्हिडिओ भितर सारखे आउटलेट दिसता आनी त्या आउटलेटींतल्यान साम रेड कलर कसले उदक सोडटा ते आतां ते रेड कलर उदक चड करून म्हाका तर दिसता ते सल्फर म्हणून आतां आमी टेस्टिंगाक फाल्यां धाडटा उदक आमी ऑलरेडी कलेक्ट केलां सो म्हाजे कोतान हितून भितर एमोनिया मागीर ते युरिया आनी हे सल्फर चड प्रमाणान आसा आनी आतां आमकां कळ्ळां की सकाळीं भुरग्यां इस्कॉल सुटले खंय ते नुस्तीं तांकां मेले दिसली म्हणून भुरग्यांनी घरा कडेन नुस्तीं खावपा व्हेलें खंय हांव देवा फुड्यान मागता ती आनी भुरग्यांक दुयेंत पडना जाल्यार पुरो म्हणून उदकाची घाण येयली आयज पळय सांजचे आतां आमी बेश्टे हांगा पळोवपाक गेले पळयलें जाल्यार हांगा मशीन चालू आसून रातचो आतां टायम पळयता तूं आतां जाला म्हणटा तो कितलो टायम जाला आतां पळय 8:30 जाल्या आनी हे पोकलीन घेवन आतां हे ते व्हडले घेवन मशीन घेवन ह्या कलवटा वयल्यार वचोन आतां ते मुखार वचोन तो निवळ करता आनी ते उदक व्हरपाचो सगळो प्रयत्न करता आतां हे आयचे जे जाला तो गड्डो सगळो हे करपाची तयारी म्हणल्यार कितें हो पुरयलो मागीर मुखार परत येतले परत नुस्तीं मरत रावतले म्हणल्यार कोण उलयता पळय कोण आवाज काडटा हे भुरगे आवाज काडलो फाल्यां सारकें केलें दामले परत तेंच जातलें म्हणल्यार तेजें सोल्युशन काडपाचें अशें हांगा कांय उरलेंच ना कुडचड्यार म्हणटा तें म्हणल्यार हे रिकरिंग अंदू जालें फाल्यां जालें आनी आमी सगळें सोंसपाचें हें गांववाल्यांनी सोंसपाचें तर आतां आमी फाल्यां जो एक्शन घेतली हेजेर आतां हे उदक जें टेस्टिंगाक धाडलां हें धाडलां हेजे वयल्यान हो प्रोसेस आतां हो गांवचेवाल्यांनी जे हांगा कोण आसा हेंच्यांनी आमकां साथ दिवपा जायो आनी जेजेर एक्शन जाता ती अशी स्ट्रॉंग जावपा जाय की हें जाता तें आतां कंप्लिटली बंद जावपा जाय हेजे फुड्याच्यान हांगा उदक येवपा जायना नाजाल्यार आमगे दत्तराज बाबान सांगलें तशें प्लांट बंद करपाचो सगळे लोकांनी येवन हो जो चालू आसा तोच बंद करपाचो आनी हाडपाची जी तयारी चल्ल्या कितें चल्ल्या ती आनी कांय ना आसा तोच बंद करया कित्याक ही परिस्थिती पळया आतां कशें काबार जावन वयतले आनी हांगासर खंडर जातलो कुडचडे काकोडे म्हणल्यार खंडर जावन पडटलो काल जो इन्सिडेंट जालो आज तेजे प्रमाणे आज आमी हेल्थ ऑफिसरां मेळ्ळे हेल्थ ऑफिसरां मेळोन मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस येयले आनी प्लांटा व्हिजीट केली आनी तांकां ऑफिशियलां बरोबर सगळ्यां कडेन डिस्कस करून तेणी ते आज सॅम्पल काडलां आनी हो प्रॉब्लेम कित्याक लागून जाता तो तांकां फायंड आवट करून तेजें सोल्युशन काडपाचें आमी आज थंय तांकां सांगलें आहा त्याच प्रमाणे आतां तेणी सगळें सॅम्पल कलेक्ट केलां उदकाचें तांकां ती सायटूय दाखयली त्या जाग्यार उदक कंटेनमेंट जाता नाल्यांतल्यान धरून आमी मागीर आमचे देवळा कडेन येयले थंयच्यान मागीर तेणी सॅम्पल कलेक्ट केला थंय ज्या जाग्यार नुस्तें मरोन पडलेलें तेणी नुस्त्याचें सॅम्पल आनी तेजें उदकाचें सॅम्पल कलेक्ट केल्लें आहा आनी आतां ते रिपोर्ट येवपा लागून ते आतां धाडटले रिपोर्टा लागून गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही